आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कलम 39 रद्द करचे म्हण आमदार विरोशाचे सुरू आसा उपोशण। महाआंदोलना वेळार भलायकी इबाडिल्ल्यान विरेशाक भरती केलो हॉस्पिटलांत। उपचारा उपरांत परत हाडलो आझाद मैदानाचेर। मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप अयोग्य सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मागण्याचेर आपल्याकडे चर्चा करपाचो मुख्यमंत्र्यान मारलो उलो। शेळवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीबर्थ कार्गो जेटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांसयत आमदार निलेश काब्रालाचो खर विरोध। ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात म्हूण थळाव्यांचो आरोप। प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पात विरोध करीत थळाव्यांचो सावड्डे पंचायतीक घालो घेराव। आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हूण थळावे ठाम। वाघुर्मे बागवाड्यार घरात चोरी, फारायले सुमार 20 लाखाचे भांगर आनी 40,000 रक्कम। म्हाड्डोळ पुलिसांनी केलो पंचनामो, फुडलो तपास आसा सुरू। पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवारांनी भरले उमेदवारी अर्ज। पणजेकारांक जाय बदल, कसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर दितले प्राधान्य, सांगता उत्पल परिकार। आता खबरो विस्तारान। कलम 39 रद्द करचे म्हण फाटले 4 दीस जाले आंदोलन सुरू आसा। जो मेरेन कलम 39 रद्द जायना तो मेरेन उपोशण करपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान घेतिल्लो। मात सोमारा जाल्ले महाआंदोलना वेळार आमदार विरेश बोरकार हाची भलायकी इबाडिल्ली। डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी वैजकी तपासणी केली। आमदार बोरकार हाका उपचारा खातीर कांपाल क्लिनिकात व्हेलो। उपचारा उपरांत मंगळारा सकाळी ताका डिस्चार्ज दिवन परतो आझाद मैदानाचेर हाडलो। पळयात। काल पणजेंत महाआंदोलन जाले उपरांत सद्याची स्थिती कितें आसा हाचो नियाळ घेवपा खातीर जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर पावले तेन्ना जी भलायकी आमदार विरेश बोरकाराची काल राती ढासळिल्ली, तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले। तेन्नाच आमी जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना पळयलें की विरेश बोरकाराक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिवन तांकां परत एकदा आझाद मैदानाचेर हाडिल्लो आसा। तांची स्थिती तशी पळोवपाक गेल्यार नाजूक आसा, मात्र सद्याची तांची फुडली जी कितें रणनिती आसा ती तेंच्यांनी सांगिल्ली आसा। तांचें जें आंदोलन आसा तें तीव्र करतलेच म्हणून तांच्यांनी सांगलां। दोतोरांनी एक तर आमदार विरेश बोरकार हाका आव्हान केलां की तुका उदक पिवपाची सक्त गरज आसा, ताका लागून डिहायड्रेट जावचे पासत वाचपा खातीर तांकां 3 लिटर उदक दिसाक पिवपाकूच जाय अशी सक्ती दोतोरांनी केला। जाल्यार तेंच्यो मागण्यो अश्यो आसा की मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांच्या कडेन हांगासर येवचें आनी तांच्या कडेन भासाभास करची। आमी तुमचें म्हणणें जें कितें आसा आनी आमची जी कितें मागणी आसा ती शांतपणान तुमकां सांगतले, आमी कशेंच आक्रमक जावपाचें ना अशें आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी हांगासर सांगिल्लें आसा। अशा तरेची फुडली जी तेंची रणनिती आसा ती म्हणटात की सद्या आमी हे आंदोलन जें आसा तें आनीक खर करीत रावतले जो मेरेन आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन। तेंच्यो मागण्यो कितें आसा तर एक तर पाले शिरदोण हांगासर जे भू रुपांतरण केला ते रद्द करचे, त्याच बरोबर 39A कलम जो आसा तो रद्द करचो, आणि तिसरी म्हणजे
आमदार विरेश बोरकाराक TCP कार्यालयांतल्यान जो ओडीत भायर हाडलो त्या निरीक्षकाक निलंबीत करचे अशा तरेच्यो ह्यो मागण्यो आसा. आतां फुडले जे कितें तेंचे स्टेप आसतले तेजेर एक आमकां नदर दवरची पडटली आनी हाची अपडेट आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हाडटले. त्या खातीर पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर आसयत हांव गौरीश परब आमोणकर. मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरपाची आंदोलकांची कृती अयोग्य आसा. आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर विरोधी आमदाराक मोर्चा व्हरप सोबना. कायदो हातांत घेनासतना योग्य मार्गान आंदोलन करचें वा मागण्यांचेर म्हजे कडेन चर्चा करची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. कलम 39A विशीं मात तांणी कसलेंच भाश्य करूंक ना. जे लोक आंदोलन करता किंवा आंदोलन करते अलॉंग विथ द LOP आनी बाकीचे MLA तांकां आंदोलन करपाचो रायट आसा. हांव खंयच ना म्हणना. तांच्यांनी आंदोलन करचें बट आंदोलनाच्यो मर्यादा सांबाळून करच्यो. तांच्यांनी पयल्यान पयलीं ताका सपोज आंदोलन आझाद मैदानाचेर करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें. प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तांकां ज्या हेज्या संदर्भात दिवपाक जाय थंयसर कलेक्टर आसा कलेक्टरा कडेन दिवचें. टायम टू टायम तांकां कोणीच ज्या जाग्यार रिप्रेजेंटेशन दिवन ज्या जाग्यार उलोवपाक जाय त्या जाग्यार उलोवपाक कोणीच तांकां आडोवना. पण अशा पद्दतीन एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेवन वचप हें आनी कायदो आपल्या हातान घेवप हें योग्य न्ही आनी हे लोकप्रतिनिधीक फावना. म्हणून म्हाज्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी आंदोलनकर्त्यांकूय रिक्वेस्ट आसा तुमी लॉ एंड ऑर्डर कायदो हातान घेवं नाकात. आमदाराच्या घरा कडेन वचून बसूं नाकात. तुमकां आंदोलन करपाचें आसा तुम्ही रायट प्लॅटफॉर्म एट आझाद मैदानाचेर तुम्ही आंदोलन करपाचें तुम्ही आंदोलन करात. प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिवपाचें आहा. म्हजो थंय कलेक्टर कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर आसा ताका दिवचें. डिस्कशन ज्या फोरमाचेर करपाचें त्या फोरमाचेर तेजेर डिस्कशन करचें. पण अशा तांकां कायदो हातान घेवपाक सोबना आनी विशेश करून लोकप्रतिनिधी जांकां वेगवेगळे फोरम आसा डिस्कशन्स करपाचे त्या फोरमाचेर डिस्कशन्स करचे सोडून तांच्यांनी अशा पद्दतीत कायदो हातान घेवप हें तर तांकां बिलकुलूच सोबना. म्हाजी तांकां परतूय बी हांव स्ट्रिक्टली सांगता खंयसरूच कायदो हातान घेवं नाकात. तांच्यांनी डिस्कशन करपाचें त्या फोरमाचेर डिस्कशन करात. ज्या विशयाचेर म्हणजे ते 39 उलयता आसतात बाकीच्या हेचेर उलयता आसतात तांच्यांनी वेळ पडल्यार त्या फोरमाचेर येवन डिस्कशन करचें. म्हणून हांव सांगता की आमचे पुलीस संयम बाळगून आसा. पुलीस इतको वेळ तांकां कंट्रोल करून आसा. म्हणून पुलिसाकूय बी आपलो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात. कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाकात. हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान प्रत्येक वचून डायरेक्टली एखाद्या मंत्र्याच्या घरा कडेन वचप हें योग्य न्ही. शेळवणा वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीबर्थ कार्गो जेटी प्रकल्पा वयल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हाच्या फुडारपणा खाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निशेध केलो. मजगतीं आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून हो प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्राल हांणी दिलें. सेन्सिटिव्ह जाया आमकां रस्त्यार हाडनाका. आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमच्या हालाची कित्याक करता म्हणून डिपार्टमेंट म्हाका कळना. आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दीस थिंग. आमी आमची गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना. कायदो हाडपाक कायदो जर हातांत घेवपाक पडले वी वील नॉट हेजिटेट. वी वील नॉट हेजिटेट. आमी जर मरपाक शकता आनी आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता. ही शिटकावणी तांकां ही शिटकावणी. आमदार तुमच्या आसा. आमदार आमचे बरोबर आसा. आमदार आतां येता खंय. आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा. बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर. आमी जेन्ना सांगले 11 हांगा मोर्चा आमदारां हांगा पावपा जाय. 11 आमदारान हांगा 11 पावपा जाय. आपल्या वोटराक कोणे खंयच्या आमदार जावं कावन्सिलर जावं ZP जावं पंच जावं सरपंच जावं आपल्या वोटराक तुमी लायटली घेनाका. आमी जर परतले सगळे परतयतले. ही शिटकावणी सगळ्या. ही शिटकावणी सरकारा. ही शिटकावणी पंचायती. ही शिटकावणी आमदारा. ही शिटकावणी सगळ्यांक. आमी उबे रावले सगळे काबार करतले. आमी जर मरता न्ही आमी लोकांक घेवन मरतले इतलें सांगता. हो कोळसो हाडपाक सोदता. एक मिनीट हो कोळसो एक मिनीट दिनार तारकार म्हणटा ती कंपनी दिनार तारकार कोळसो हाडपाक सोदता. आनी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी रेजोल्युशन घेवन NGTन गायडलायन दिली की बाबा तुमी इन्स्पेक्शन करता तेन्ना
आमच्या पंचायत लोकल बॉडी आसा तांकां तुमी कॉन्फिडन्सा घेवन तांकां घेवन इन्स्पेक्शन करप. डिसेंबरा 12 तारखेर जेन्ना इन्स्पेक्शन घेतलें आमकां सांगू ना, परत फेब्रुवारी 6 तारखेर गेले. आमकां कळटा थ्रू पेपर आमची पंचायत करस्पॉन्डन्स करता तांचे बरोबर. बाबा आमकां सांगा कितें करता ते. एक लेटरा अजून रिप्लाय करूना. अँड दीस इज अ शेम. This is a shame on the government. This is shame on democracy. फॅक्ट्स दिता की हे जाग्यार ही सगळी गोष्टी आसा. ह्यो जर आमी प्रूव्ह करूंक शकले जाल्यार तो टोटल प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो अशें म्हणटा कडेन एक्शन आमी घेतला. पूण अशें हेजेर जावचें ना. आमी आतां पंचायतीक सांगला की तेणी पंचायतीक सांगला आतां हांवें की वॉच आनी तेंचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग घे की तुझे 6 जाण जे पंचायत रिप्रेझेंट करतले फ्रायडे येवपाक जाय तांकां ऑफिसीत हाडपाक जाय. सरपंचान प्रॉमिस केला की फाल्यां सकाळीं हाडून आपण 6 जाण कोण पंचायतीचे मार्फत येतले हे उलोवपाक ते दितले. तूं मनोज आसपाक जाय एक पयलो गोश्ट. म्हाका तेणी घेतलेलो हांव आसतलोच पूण जे फुडेकार मुवमेंट घेतला ते सगळे 6 जाण जे प्रूव्ह करूंक शकता सगळे फॉल्स म्हूण आमी येतले. प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबागच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घेराव घातलो. आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हण थळावे लोक ठाम आसात. आमचे जैत जाल्या बगर सोडचे ना अशी खर भुमिका आतां थळाव्यांनी घेतल्या. पंचायतीक घेराव घालून लोकांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयली आनी नारे दिले. पळयात पुराय बातमी. आमचे गाव आमकां जाय, आमचे गाव आमकां जाय, आमची न्हंयो आमकां जाय, आमची भाटां आमकां जाय, आमची देवळां आमकां जाय, आमची घरां आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय. सोडची ना रे सोडची ना. सावड्डे मिराबाग वाठारांत प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरला. ह्या फाटभुंयेर तिडकल्ल्या थळाव्यांनी सोमारात सावड्डे पंचायतीक घेराव घातलो. बंधाऱ्याच्या बांदकामा खातीर जी फोंडकुलां मारल्यात ती पुरयात. फोंडकुलां पुरयनात तो मेरेन आंदोलनाक बसतले अशी भुमिका थळाव्यांनी घेतली. थळाव्या बायलांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयत निशेध केलो. बंधारो आमकां नाका अशें म्हणीत पंचायत कार्यालयात बसून थळाव्यांनी नारे दिले. पंचायतीन आमच्या वांगडा रावचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं कंत्राटदार आनी प्रकल्पाक जापसालदार आशिल्ल्या आड FIR दाखल करचे अशी लोकांनी मागणी केल्याचें कळटा. पळयात थळाव्यांचो पंचायतीत जाल्लो बोवाळ. आता सकाळची जागी जाल्यात. आता ते पैसे वाटून जागी जाल सोंपले. आतां खबर ना आता खंय डिस्कशन करता. आता कसले डिस्कशन की आमकां दिता पळय ते पळोवया. पूण आमी सोडची ना तांकां हांगच्यान. जेन्ना आपले स्वताची जमनी कोणी एक बारीकसो खड्डो सुद्दां मारता न्ही जाल्यार तुमी म्हणटा NOC घेतल्या पंचायतींतल्या. आतां हे जो व्हडलो खड्डो जालो तो इतले उदक भरले हांगा लोक मरपाक शकता. कोणी गोरव मरूंक शकता. तुमी कांयच एक्शन घेवना. आतां ते मात तुमकां लागना. आनी जे कोणी आपले बऱ्या खातीर आपले जाग्यार एक खड्डो पडटा जाल्यार तुमकां म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन हाडटात. सगळे पंचायत थंय पावता आनी हे व्हडलो खड्डो जालो तुमकां कांय लागना म्हणटा. एक तुमगेले म्हाका खबर ना कितें रिजायन दिया तुमी. तुमकां आमी निवडून हाडला ही अवस्था आमी तुमकां हांगा उतर दिता. जर तुमी जर हे रिजायन जर तुमच्यान जायना तुमी जर सगळी रिजायन जाता न्हू जेतली रिजायन जाता तितल्यांक निवडून हाडपाची अवस्था आमी दवरता. आमी लोक भोंवता तुमची म्हणटा बाबा हे खड्डे कोणी मारले तुका खबर आसा काय म्हणून तुवें सांगलें आपल्याक खबर ना म्हणून. तूं आतां भितर वचोन WRT कसो फोन मारलो. खंयची म्हळ्यार खंयची तेजी पयली आनी एक खड्डो आसा 5 म्हयने तो येयना. तूं सगळे चाललेले खबर ना म्हणजे कितें खबर आसा तुका. फोन करा
जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना तो पर्यंत ह्या लोकां वांगडा आमी बसतले म्हणून सांगला. तो किती राव उलयता ऐकय तुमच्या भितर तुम्ही कोण आमचं नाका. एक मिनिट तुम्ही त्या WRD सांगा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना आणि जे ऍक्शन घेयना तो पर्यंत आम्ही ह्या लोकां वांगडा हांगा धरणे आंदोलनाक बसता म्हणून सांग पंचायतीन. तो पर्यंत आमी गरज ना हे चल तूं तुमकां काय ब्लेम करना. तुमचे कडेन तुवें म्हणलें आमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून सांगलें चल ओके ऑथॉरिटी ना तुमकां तुमचे कडेन काय पावर ना हो तरी पावर आसा आमच्या वांगडा बसपाक आसा काय तोही ना काय आसा काय सांग क्लियर तुका क्लियर आसा काय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. सावयवेरे वागुर्मेच्या बागवाड्यार रसिका प्रभू हाच्या घरात चोरी जाली. घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घरातल्या भांगराच्या वस्तूचेर आणि रोख रक्कमीचेर हात साफ केलो. सुमार 20 लाखाचे भांगर आणि 40,000 रुपयाची रोख रक्कम फारायली. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सावयवेरे वागुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आनी 40,000 रोख रक्कम फारायली. लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. माड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हे करून तेंच्यांनी हे केलें फोडून मागीर ते साठीची चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळोंक ना. मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडले आनी त्या लॉकरान मायचे दवरले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी. सो टोटल 20 लाख 20 लाखाचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली. पोलिसांनी पंचनामा केला. पंचनामो केलो पुलिसांनी. म्हाका मागीर पुलिसान आपोवनूय तेंच्यांनी रातची येयल्ले पंच येयल्ली सरपंच येयल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वागुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर सोमारा आमी पणजेकार पॅनलाच्या कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. उरिल्ले मंगळारा अर्ज भरतले. वट्ट 28 उमेदवार रिंगणात देंवतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकरान दिली. शारांत कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले अशें उत्पलान सांगलें. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. हे खातीर शुक्रारा मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. आतां सोमारा आमी पणजेकार ह्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरले. प्रभाग 7तल्यान शीतल नायक, प्रभाग 10तल्यान ॲडव्होकेट विष्णू नायक, प्रभाग 16तल्यान प्रांजल नायक आनी प्रभाग 7तल्यान लिओनीड फुर्तादो हांच्यांनी अर्ज भरले. प्रभाग 4तल्यान जॉन पो हांणी अर्ज दाखल केला. ताका आमी पणजेकार पॅनल तेंको दितले अशें उत्पलान सांगलें. शारांत कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले. पणजेकारांक बदल जाय ते खातीर महापालिका वेंचणुकेत लोक आमच्या पॅनलाक तेंको दितले असो विश्वास उत्पल पर्रीकरान उक्तायलो. आमी पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयलीं महालक्ष्मी देवळांचो आशिर्वाद घेतलो. मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले. काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या मातशें यश येवनाशिल्लें. ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तो टेक्निकली मिनीन हॅज वर्क वीथ माय फादर. तो BJP आशिल्लो तेन्ना. आतां BJP कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा बट ही हॅज वर्क वीथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो अशे अनेक लोक आसा. आमच्या बरोबरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा. पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक एक चेंज जाय. एक गूड गव्हर्नन्स तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा
किंवा कॉर्पोरेशनान असो किंवा इवन व्हडल्या हाचेर असो, असो लोकांचो फीडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्या वॉर्डाक आनी कितें आय फायल माय नॉमिनेशन फॉर वॉर्ड नंबर 19 आनी आमी सगळीं पणजेकार, सो एक जावन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हूण आमी आयज नॉमिनेशन फायल केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा सकाळी सुपतळी मोल्या वाठाराक गव्या रेड्याचो गाडयेक धपको बसलो. या धपक्यात गवो रेडो जखमी जालो. या घडणुके विशीं राना खात्याच्या अधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून ताची तपासणी केली. उपरांत रानटी जनावरांच्या दोतोराक हाडून ताचेर उपचार केले. सुपतळी मोले हांगा जे जाग्यार राती फातोडे सुमार एक गवो रेडो रस्तो क्रॉस करतना ताका कोणाची तरी गाडी लागली आनी गाडी हांगा गेल्ली आसा. पूण गवो रेडो जो आसा तो हांगा सायडीन रस्त्या कुशीन पडलेलो आसा. पूण गवो रेडो जितो आसा तेजी कमराक मार लागलेलो आसा आनी तो वचपाचो प्रयत्न करता पूण तो हालता तेच्या उबी रावपाक जालना, पूण जायना. आतां ह्या संदर्भात हांगा संबंदीत जे खात्याचे कर्मचारी आसा ते हांगा पावलेले आसा. तेणी हांगा तांकां सगळे ट्रिटमेंटा खातीर आतां डॉक्टराक आपयला आनी जो RFO आसा रवी शिरोडकर तोय बी हांगा आसा. आनी हो जो गवो रेडो आसा तेजी तपासणी करतले डॉक्टर आनी तेजे नंतर तेजी ट्रिटमेंट करून ताका परत रानांत सोडटले. तो सगळे फक्त तेजी कमराक फाटल्याच्यान मार लागलेलो आसा अशी कळटा, कारण तो उठपाक सोदता तेन्ना परत बसता आनी जायना जे कमराचेर उठपाक आनी बरोच गाडयेचो बरोच धपको बसलो. पूण ती गाडी हांगच्यान गाडी गेल्ली आसा पळय. म्हणजे TV खातीर फळासकडे एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सध्या 2 तरेचे तापमान दिश्टी पडटा. दीसभर भरपूर गरमी जाता. घरांत सावन भायर सरले काय घामाच्यो पावळ्यो आंगा वयल्यान पडटात. मात फांतोडेर धवो फुल्ल दव पडटा. गोंयांत सध्या हवामान बदलाची वेगवेगळी रुपां पळोवपाक मेळटात. पणजेंत तापमान असले 26 डिग्री सेल्सियस आसा. मंगळारा सकाळी पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दव पडून वाठार धवो फुल्ल जाल्लो दिश्टी पडटालो. असोच दव पडत रावलो जाल्यार काजू पिकाचेर परिणाम जावंक शकता. राज्यात SIR प्रक्रिये उपरांत सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळ्यात. SIR उपरांत मतदाराचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष उमेदवारांक आतां हुस्को निर्माण जावंक येता. कितें असो प्रश्न उपरासता तो पळोवया. मतदारांक वगळ्यात तातूंत मॅप जावंक नाशिल्ल्या भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान आनी हातूंतल्या कांय मतदार उमेदवाराच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचें दिसून आयलां. देखून आतां संबंदीत आमदारांचे प्रश्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें हो प्रश्न पडटा. पळयात. SIR मोहिमे उपरांत राज्यातल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. SIR प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारां मदीं हुस्को निर्माण जावं येता अशें दिसून येता. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेंत हे आमदार जितक्या मतांच्या फरकान जिखून आयल्यात त्या परस चड मतदारांक तांच्या मतदारसंघांतल्यान वगळायल्यात. SIR प्रक्रिये उपरांत राज्यातल्या सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळायल्यात. तातूंत मॅप जावन नाशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आसा. हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान संबंदीत आमदाराचे प्रस्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें असो प्रस्न पडटा. उत्तर गोंयांत 20तल्या 11 मतदारसंघात 2022त भाजप उमेदवारांनी जैत मेळयल्ले. तातूंतल्या पेडणे, पर्वरे, पणजे, ताळगांव, मये, पर्ये आनी वाळपयच्या आमदारांनी 2022त जितक्या मतांनी जैत मेळयल्ले तो आंकडो SIR उपरांत सामकार आयिल्ल्यान मतदारांच्या आंकडेवारी परस कमी आशिल्ल्याचें कळटा. मात थिये, म्हापसा, पणजे, ताळगांव, सांखळे आनी प्रियोळ आमदारांक त्या वेळार मेळिल्ल्या मतां परस ह्या वेळार मेळिल्लीं मतां आनी सध्याच्या मतदारांची आंकडेवारी हातूंत फरक आशिल्ल्याचें कळटा. भाजपान 2022त दक्षिण गोंयांतल्या फोंड्या, शिरोड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली, कुडचडे, सावड्डे, सांगे आनी काणकोण अशे 9 मतदारसंघ जिखिल्ले. तातूंत फोंड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली आनी कुडचडेच्या आमदारांनी जितक्या मतांच्या फरकान जैत मेळयले ते परस तांच्या मतदारसंघांत वगळिल्ल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें कळटा. SIR मोहिमे उपरांत राज्यातल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. ही गजाल सध्याच्या आमदारांक घाताची थारूंक शकता काय कितें हो प्रस्न उपरासता.
भाजप अपक्ष आमदारांचे जैत आणि वगळायिल्ले मतदार. थिये मतदारसंघ निळकंठ हळणकार हांची 2051 मतांनी जैत, 3064 मतदार वगळायल्या. म्हापसा जोशवा डिसोजा 1647 मतांनी जैत, 3896 मतदार वगळल्यात. पणजे बाबूश मोन्सेरात 716 मतांनी जैत, 4274 मतदार वगळल्यात. ताळगाव जेनिफर मोन्सेरात 2041 मतांनी जैत, 4947 मतदार वगळल्यात. साखळे डॉक्टर प्रमोद सावंत 666 मतांनी जैत, 1144 मतदार वगळल्यात. प्रियोळा गोविंद गावडे 213 मतांनी जैत, 1378 मतदार वगळल्यात. दिवचल डॉक्टर चंद्रकांत शेटिये 318 मतांनी जैत, 1464 मतदार वगळल्यात. फोण्या रवी नायक 77 मतांनी जैत, 3831 मतदार वगळल्यात. वास्को दाजी साळकार 3657 मतांनी जैत, 11657 मतदार वगळल्यात. दाबोळे मॉविन गुदिनो 1570 मतांनी जैत, 5489 मतदार वगळल्यात. नावेली उल्हास तुळेकर 430 मतांनी जैत, 3322 मतदार वगळल्यात. कुडचडे निलेश काबराल 672 मतांनी जैत, 2317 मतदार वगळल्यात. कुठ्ठाळे आंतोन वाज 1178 मतांनी जैत, 9389 मतदार वगळल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हणजूण वाठारांत एका रेंट कारीचो स्वय अपघात जावन कार एका नाल्यात उमथली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिसाचो पर्यटक ही कार चलयतालो खंय तेन्ना अचकीत ताचो कारीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार लागसरच्या नाल्यात उमथून पडली. ह्या कारीत आशिल्ल्या 4 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. ताचेर उपचार सुरू आसात. जमलो आनी तो भायर पावलो ते आले 4 जाण आसले भितर. तेन्ना आमी काडले तांकां हे करून. केन्ना जालो हो आतां? 9 9:30 जाताली आयज सकाळी. हय सकाळी. हय ते कितें ड्रोन बी आसले कितें? हय हय आसले अशें आसले. हय कितके जाण आसले गाडी? 4 जाण आसले. एकट्याक मार लागला हातीक हांगा भुजाक ह्या आनी बाईच्यांक तितकें हें ना, नॉर्मल लागला. आमी काडले तांकां ओडून भायर. चेडे जाले चेडे. खंयचे बी कितें सांगला तेंच्यांनी? खंयचे बीन ते सांगला? ओरिसा कितें म्हणत ते ओरिसाचे हे कितें सांगात ते म्हणा हांगी चालले का ओरिसाचे म्हणा ओरिसा अशेंच सांगले ओरिसा. आनी मागीर आमी तेका काडले काय एम्बुलन्स येयली न्हू फाटल्यान एम्बुलन्स धाकटी आसली एम्बुलन्स. आनी मागीर तेंच्यान वाडे गेले तांकां हे करून तेंच्यान गेले तांकां. आनी आतां खंय गेल्या आनी आमकां ते गेले जाल्यार पूण ना तेजी गाडी दिसता ते रावले एम्बुलन्स पयना फुडें पडना फुडें. आनी तांकां फटाफट काडले आनी तांकां बसून हें केलें हाडले वयर. मागीर हांगा रस्तो तो पूल मोडला आनी थंयसून हांगा वाडला. आमकां भंय दिसता कित्याक इतके फास्ट येता गो इतके फास्ट येता भंय दिसता. हांगा स्पिकर तो घालूंक गो न्हू अहो कोण आयकना न्हू. कोण कितें सांगलें पंचायत सांगना आयकना कोण आयकना. मागीर कितें जातलें आमी आमकां येवपाक असो त्रास जाता मरे भायर सरपाक भंय दिसता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.